भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश यांच्याकडून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। आज जी पत्रकार परिषद आसा तो एक विषय आसा तो एक म्हटल्यार काल जो आमचो गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी एक तुमच्या समोर एक आरोप केलो आमच्या पक्षाचेर की तो म्हणटा की लेबर कमिशनर लेबर डिपार्टमेंटासून घोटाळो जालो आनी ताका जबाबदार भाजप म्हणून। भारतीय जनता पार्टी हो एक नॅशनल पार्टी आसा, गोंयांत तेजें सरकार आसा, देशांत तेजें सरकार आसा, अख्ख्या जगान तेजे मेंबर चड आसा। अशी ही पार्टी नावाजलेली पार्टी, ह्या पार्टीचेर एक दुर्गादास कामत जो ताका खंयचेच बेजलेस जो आरोप करता तेंचो आमी विरोध करता भाजप म्हणून। मुद्दामून तुमकां उल्लेख करता की काल तेणी प्रेस घेतली आनी तो म्हणटा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक लेबर वेलफेअर बोर्डांसून आनी त्या एकाउंटांसून पयशे दिले वयता। म्हाका अजब दिसलें जेन्ना तेजें हांवें आयज पेपर वाचलो, तुमी सुद्दां प्रिंट करून हाडलें, की म्हाका एक दुख्खय दिसता एके सायडीन की तुमी तांकां विचारिना कित्याक काय म्हणून। बाबा विचारच्या पयलीं जे कॅल्क्युलेशन्स आसता तेजे तुमी कित्याक प्रत्येक फावटी जो न्ही आरोप केला तो आरोप सदांच फटीचो आरोप आसा। ते कशें आसता, जेन्ना सरकारांसून गेल्लो आसता मनीस तेन्ना ताका एक फ्रस्ट्रेशन आसता आनी कितें तरी नडी काडप हो तेजो उद्देश आसा। कित्याक ह्याच दुर्गादास कामत जेन्ना OSD आसलो, आमच्या विनोद पालयेकार जेन्ना WRD मिनिस्टर आसलो, स्वताच्या इंट्रस्टा खातीर आनी सेटींग आनी कमिशन खावपाक ही विथ प्रूफ हांव उलयता, तो जो कसो काल उलयतालो विदावट प्रूफ तसो हांव उलयना। तुमी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करूं शकता की तेणी ऑफिस OSD टू WRD मिनिस्टर हें ऑफिस तेणी हेड ऑफिस बरोबरीन कॅबिन करून घेतलें। त्या कॅबिन करपाचो उद्देश कितें आसलो, कितें गरज आसता, खंयच्या डिपार्टमेंटान OSDची कॅबिनां आसता, पूण तेणी उद्देश एकूच आसलो की ते प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर त्या कॅबिनाच्या थंयसून पास जाता तो ताका कळप, ताका धरप, तेंचेर मेंटली प्रेशर हाडप आनी कमिशन खावपाचो उद्योग म्हणून तेणी ते कॅबिन घातले। म्हणून आयज तसले मनीस सरकारान ना। दुसरी गोश्ट, तो कमिशन खातलो हें ते शिवोलकारांकय खबर आसलें, म्हणून शिवोलकारान भर मिटिंगेन अब्रू काडलेली आसा, तुमी तेजे साक्षीदार आसात। तेन्ना ताका शिवोलसून थंयसून तेंच्यांनी धांवडून घातलो अक्षरशा। त्या मनशाक जेन्ना तो प्रेसा कडेन वयता आनी सांगता लेबर वेलफेअर बोर्ड, हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाक, हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या मोदी सरकाराक, कारण ह्या सरकारान जो वेलफेअर बोर्डाचो फंड आसा तो बऱ्या कामाक यूज करपाक ताका प्रोत्साहन दिलें। आमी जेन्ना ही तेजी प्रेस पळयली तेन्ना अजब दिसता म्हाका की असले फटींग लोक की कितेंय कॅल्क्युलेशन हाडप, खंयचे फाटले फावटी चला कितेंय कॅल्क्युलेशन हाडप, प्रेसाक मिसगायड करप, दुसरे दिसा तेजे बरे मोठे येयले की लोकांक तेजी मिसगायड जाले की सांगप आपूण अशें काडलें तेंचे तशें काडलें, पूण तेजी सरासर फटींगपणाचो हो उद्योग चालू आसा। अश्यो गोश्टी खूब आसा। हांव सरकारा कडेन अपील करता आनी मागताय बी, तेणी मोदी कडेन रिक्वेस्ट मागल्या आमच्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन की तिची चवकशी जावची, खंयचे वेलफेअर अवश्य आसा तेणी आपले प्रोसेस करचे। हांव स्टेट गव्हर्मेंटाक मागता की दुर्गादासाची जी कर्मां फाटल्या टर्माच्यान जायत आसा, स्वताच्या स्वार्था खातीर स्पेशल कोट्यांचो नालो बांदप, ते कॅबिन कित्याक थंय घातलें तेजेरय चवकशी जावची आनी योग्य तो निर्णय आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आयज न्याय जाय। कारण तेणी जो आरोप केला तो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर केला।